खूब तेंप जालो ही आमची सगळ्यांची मागणी आसली की हांगासर एक बरें हॉट मिक्स जावचो आनी हो रस्तो जो आसा तो आमच्या जेन्ना आमदार आसले तेन्ना तेंच्या प्रयत्नान हें काम हांगा सुरू जाल्लें आनी आयज ह्या रस्त्याचें हॉट मिक्स जाता त्या बद्दल म्हाका खूब आनंद जाता. आतां आमी पळयता की हो जो हायवे आसा हांगा खूब अशें जाता हायवे की जेन्ना हांगा पुलाचें काम चलता आनी त्या पासत हांगा ब्लॉक जाता आनी तेन्ना चडश्यो गाडयो ज्यो वयता हायवेसून ते सगळ्यो हांगा ह्या सायडीन डायवर्ट करून आमी ते पणजे वचपाक आमकां मेळटा आनी त्या पासत हें सामकें गरजेचें काम आसलें आनी तें काम आयज आमच्या मिनिस्टरान आमकां करून दिल्लें आसा. पूण हांगासर जवळ जवळ 2013 आमी सुरू केल्ली एक्सपेक्टिंग की द रोड विदीन अ इयर वील बी कंप्लीट. देर वर लॉट ऑफ टिथींग इश्यूज आनी ताज्या खातीर खुबश्या कारणां खातीर हो रस्तो तसोच स्थगीत उरलो. This has become the main heartline for people of Porvorim to connect themselves in the increasing traffic on the highways. Safety of the people आनी तांकां एक सुवात आसची, जाणट्यांक चलपाक एक वाट आसची, आमच्या लोकांक बसपाक एक सोय बरी आसची हाज्या खातीर सर्वीस रोडाची संकल्पना सुरवात केल्ली. With the ongoing works of the Mandovi bridge, it is still become cumbersome for people and our people coming to Porvorim to travel. ताज्या खातीर सर्वीस रोड जो कंडिशनान आशिल्लो was not possible for people to have a motorable road. आज hot mixing जावन बऱ्या प्रमाणान I think about 1.2 kilometers of road at a value of about 2.3 crores is being done today. ही एक लॉंग पेंडिंग गरज आशिल्ली, गरजेची वस्त आशिल्ली पोरवरकारां खातीर आनी आज अभिमानान आमी म्हणूंक शकता की एज पोरवरीम रायझींग we are truly in the sense of Porvorim rising की the hot mixing has started, other development works will be moving in आणि जी विचार आमचो आसा पोरवरी एक मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी करपाची जे प्रोजेक्ट्स हातान घेतिल्ले आसा ते जाता तितले बेगीन आमी तडीक लायतले आनी जे विचार ऑफ इन्क्लुझीव डेव्हलपमेंट ऑफ पोरवरीम आशिल्ले ते खऱ्या अर्थान आमी करतले हाजी एक दोन उतरां सांगता. आन्सर सो वी हॅव वर्कड एज ऑपोजिशन. It is for time for us to deliver now and we have started deliveries. So whether it's question of MLA or holding a position of a minister, it is to do justice to that particular portfolio for Goa and for our people, and that's what is our priority and that's what is being done today.